हरे कृष्णा सगळ्यांकई आयचे हे सोमाराचे स्पेशल सेशन आका सगळ्यांकई स्वागत करता आसा। आयचो मस्त व्हडलो दिवस आसा, अद्वैताचार्यालय आविर्भाव दिवसू। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे पंचतत्वांतले एकल जावन आशिल्ले, देवाल अवतारूच जावन आशिल्ले, गौडीय वैष्णव संप्रदायाचे रुवारी जावन आशिल्ले महान आत्मा अद्वैत आचार्यालय आज आविर्भाव दिवस। महात्मा आज आम छोटो आसाची वेरी सीनियर एंड वायब्रंट डिवोटी आमगेली मथुरा माता देवकी माता तांकां सेशना स्वागत करता आसा। ताजे फुडें मंगलाचरण करूया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज अद्वैत आचार्य बदल सांगू काम छोटो आसाची आमगेल वेरी सीनियर डिवोटी सगळ्यांकय गोत्त आशिल्ली मथुरा माताजी। हानी गुरगांवातून आसाची जयपताका महाराज तांगेले दीक्षित शिष्य आसाची। इस्कॉनांतू पुस्तक वितरणा सेवा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कार्यांतू संलग्न आसाची माताजी। वेरी सिरियस जावन भागवत पुराण कोंकणीचे एकादशी सेशनांतू भजन कीर्तनांतू एक्टिव्ह जावन मस्त सहकार दिता आसाची। कोंकणी ड्रामा आणि प्रिचिंगांतू हांगेले मस्त सहयोग म्हणजे कॉन्ट्रीब्युशन आसा। मस्त वायब्रंट आणि प्रीचर आसाची। असल सीनियर सद्भक्ताले परिचय करून दिवचे मेगेले भाग्य म्हणून लेखता आसा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आम्ही ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक सान कीर्तन देखून स्टार्ट करूया। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठावतले श्रीमते जयपताक स्वामी नित्यानाय नमो आचार्य पदाय निताय कृपदाय गौर कतदाव नगर ग्रंथाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठावतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानाय नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थानी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी
यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। मंगलाचरण ऑलरेडी स्वाती न केला, सो हम सान मटाक गुरुवंदन करता। ओम अज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आयची अद्वैताचार्याले आविर्भाव दिवस सगळ्यांक स्वागत करता हा। आणि म्हाका हे एक सान सेवा दिलेला का भागवत पुराण कोंकणी सगळं ऑर्गनायझर मी गेले अनंत अनंत धन्यवादगळांनी मी गेले प्रणाम। अद्वैत आचार्य कोण म्हळेले सगळ्यांक गोत्तस जाल्यार गोत ना तिल्यांक हांव दाखयता। हे पंचतत्वांतू खाड आशिल्लो म्हळ्यार हे नित्यानंद प्रभू सायडा आशिल्लो अद्वैत आचार्य। सो कोणाक गोत ना तिल्यांक हांव दाखयता। असो गोत्त आशिल्लो ओके। सो नित्यानंद प्रभूले सायडा आशिल्लो अद्वैताचार्य। सो अद्वैताचार्याला ಬಗ್ಗೆ तुम्ही गुगलांत घाल्यार पुरा अद्वैताचार्याला सगळं विषय कळटा। हांवें चैतन्य चरितामृत आणि चैतन्य भागवता देखून रेफर करून हांव काणी सांगता। तत्वबिणी हांव सांगू वचना। सो काणी सांगच्याक बापा आयल्या म्हण लेखाची तशी अंतू आता श्लोक तुमगेल्या स्क्रीनार येता आशिल्लो। महाविष्णु जगत्कर्ता मायया सजात्यध तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः म्हणले श्लोक तुमगेल्या स्क्रीना सुमार पंत आयले। रसमित्र गुरु महाराजान सांगिले। सो अंतु कसं अर्थ म्हळ्यार अद्वैताचार्य महाविष्णु अवतारू आणि विष्णू तागेले महामायन पुरे सकड ये ब्रह्मांड पुरा काम करता आणि जगत सृष्टी करता तागेले ये मुख्य काम। तसल महाविष्णु अंश अद्वैताचार्य म्हणून ये श्लोक सांगता। अनेक अद्वैतम हरिणाद्वैतदाचार्य भक्तिम शशानताम भक्तावतारमीशम तमद्वैताचार्यमाश्रये। हाजे अर्थ कसं म्हळ्यार हरी ना परमेश्वर तागेल देखून अभिन्न म्हणजे भिन्न नाही एकच। तशी निमित्त ताका अद्वैत म्हणून आपयताची।
आणि हाणे भक्ती अद्वैताचार्यान भक्ती प्रचार केलेल्या निमित्त ताका आचार्य म्हणून नाव आयले. तो भक्तावतार म्हणून सांगताची म्हणून ह्या श्लोक सांगता. अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभून प्रशी एक 50 इयर्स होड 50 वर्ष पुढेची जन्म घेतला. म्हळ्यार तागेल जन्म 1434 म्हळ्यार 1434 हातू नाभा ग्राम लॉन्ड म्हणलेले हातू जिल्ह्यात नाभा ग्राम थंय वेस्ट बेंगाल हातू जन्म घेतले. हागेल आनम्म कुबेर आचार्य आणि श्रीमती नाभादेवी म्हणून. हागेल पूर्ण नाव अद्वैताचार्य सांगताची की कमलाक्ष भट्टाचार्य म्हणून. कमलाक्ष भट्टाचार्य तागेल बायलेल नाव सीतादेवी. हांवें चैतन्य या लीला सांगतना हांव सांगिल्लें चैतन्य महाप्रभू जन्म घेतरी चरडा पळोवच्याक अद्वैताचार्याली बायल सीतादेवी ती सकड गिफ्ट आणि सकड घेऊन चरडा पळोवचे गेलेली म्हणून. चरडा पळयतना ती सांगता ते चरडाल प्रभे चरडाले देह लक्षण पळोवन ती लेखता हे चरडू सामान्य चरडू न्ही, हे विशेष भगवंताले अवतार म्हणून तिका कळता. ही सीतादेवी स्वतः जगन्माता लक्ष्मील अवतार लक्ष्मील अंश ती स्वतः जगन्माता म्हणून सांगता ती. सो अद्वैताचार्य कसं म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू सहकार दिवच्याक हे नाम संकीर्तन आंदोलन सहकार दिवच्याक जन्म येयलो म्हणून सांगताची. सो संदेह ना तो भगवंताल साक्षात अवताराची. तो खाली विष्णूले इवन शिवाले सदाशिवाले अंश समित अद्वैताचार्याला आशिल्ले अद्वैताचार्य तागेल अंश घेऊन समित जन्म येयलो म्हणून सांगताचे. तशी तागेले अद्वैताचार्याले महिमे अर्थ करता जाल्यार आमी एक बद्ध जीवी आम्ही अर्थ करू जाय ना जाल्यार भक्ता दृष्टीने तागेले अवतारो अर्थ कोण गे ए विका आपण वर रे विशू विशू सॉरी मी ना ती आईले. तशी अद्वैताचार्य कसं आम्ही थोडेची पुरुष अवतारा ಬಗ್ಗೆ थोडेची एक सांगता. पुरुष अवतार विष्णूले अंश म्हणून. पुरुष अवतार म्हणजे कारणोदकशाय विष्णू गर्भोदकशाय विष्णू क्षीरोदकशाय विष्णू म्हणून 3 पुरुष अवतार असं. सो कारणोदकशाय विष्णूले अंगादकोनु कितलिकी ब्रह्मांड येता कितलिकी ब्रह्मांड वता. गर्भोदकशाय विष्णूले गर्भ नाभि कमलादकून ब्रह्म येलो वो प्रति ब्रह्मांड भितरी रिक्ता गर्भोदकशाय विष्णू. मे क्षीरोदकशाय विष्णू परमात्मा रूपी जावन प्रति जीविले हृदयांतू वता म्हणून हे सांगतात. तसल पुरुष अवताराले अंशू म्हणून अद्वैताचार्य म्हणून सांगताचे. अद्वैताचार्य उपदेश कसं म्हणारी अद्वैताचार्य सांगता कसं म्हणा सकाम कर्म मुक्ती आणि निर्विशेष आणि देवाला दखून कसले एक विष्णूले कृपी मागचे हे सकड एक शिक्षे म्हणके निजांतून देवाला आम्ही कसं सांगता प्रेममय भक्ती तेची देवाला दखून आम्ही मागका म्हणून अद्वैताचार्याले मेन उपदेश. अद्वैताचार्याला हे सकड काम आमकां पळयतना तागे लील पळयतना हे कसं ना एक भौतिक म्हणून तशी दिसता जाल्यार तशी म्हणून लेखूनच पुरा तागे लील पुरा आध्यात्मिक म्हणून आमकां आमी अर्थ करून घेवका. आनी तो आदि गुरु वैष्णव जनाल आदि गुरु तागेले आमी चरण चिन्नार आमगेल्यार खंडित आम कृष्णाले भक्तिमय सेवा प्रेम भक्ती खंडित मेळटा. आज पुढे सांगला कसं म्हणारी अद्वैताचार्य ये त्या कालारी जन कशी भक्ती विसरून या भौतिक प्रपंचाचे हे कसं ने ढंब म्हळ्यार आडंबरांतू मुळगून इंद्रिय तृप्तीक अंतू
तेच मेन उद्देश दवरून देवाल भक्ती विसरून गेलेला ताका मस्त दुःख जाता. त्या खातीर तो नरसिंह सालिग्रामाक गंगा उदक घालून तुळसी धळ दवरून हे कृष्णा तू आमकां उद्धार करू, तू केद देता, तू वगी यो म्हणून केन्नाय रडताची, उपास करता, व्रत करता, न्हीद काणाशी देवाक घट्टी आपयत आशिल्लो, कृष्णा तू वगी यो आमकां उद्धार करूंक यो यो म्हणून. तागेले ते आपयलेले ते गोलोक वृंदावन तनक ऐकत के कृष्णाक. तशी कृष्ण चैतन्य महाप्रभू जावन जन्म येता. हांतूचे तो गृहस्थ जावन आशिल्लो, तांतू अद्वैताचार्याक स चेडूं आशिल्लीं म्हणून चल्या चेडूं म्हणून सांगताची. तांतू कसं म्हळ्यार अच्युतानंद, कृष्ण मिश्र आणि गोपालदास हांनी अद्वैताचार्याले भक्ती आंदोलनांतू मस्त सहकार दिला. हांनी कृष्ण भक्तींतू आशिल्लींची. मागीर 3 चेडूं हा बलराम, स्वरूप आणि जगदीश हांनी कसं म्हळ्यार स्मार्थवादी मायावादी जाले, स्मार्थवादी आशिल्लींची, मायावादी आशिल्ली म्हळ्यार हांनी कसं म्हळ्यार ऍक्टिंग मात करता आशिल्लींची. हांनी आमी भक्त म्हणून जाल्यार मोस करता आशिल्लीं. तांणी केन्नाय दुर्गे, ईश्वर शिवा आणि सूर्यदेव, गणेश तांणी पुरा हे कृष्णाला समान म्हणून तशी लेखता आशिल्लीं. तशी 3 चेडूं ताका कसले सहकार दिली. 3 चेडूं हे भक्ती आंदोलनात मस्त अद्वैताचार्याक सहकार दिला. हांवें आता तुम्ही काणी सांगताना हे कसं नाही माताजी चैतन्य महाप्रभू काणी सांगता की अद्वैताचार्याला काणी सांगता म्हणून लेखच्या जाल्यार चैतन्य महाप्रभू लीलना अशी अद्वैताचार्य लीला सांगू जायना. तशी हांव या चैतन्य भागवतात कोण काणी सांगता आसा. चैतन्य महाप्रभू का सुरे नाम सुरे तागेले अण्ण आशिल्लो, तागेले विश्वंभरा, विश्वेश्वरा. चैतन्य महाप्रभू नाम विश्वंभरा. तो विश्वेश्वर केन्नाय ताका हे लौकिक हांतू विशयांत केन्नाय इंट्रस्ट ना. केन्नाय तू देवाल भक्ती देवाले हांतूची इंट्रस्ट आशिल्ले. केन्नाय ताणें कसो करचें अद्वैताचार्याल घर कडेन वचून थंय श्रवण कीर्तन भागवत पठन हांतूची मुळगून आसचे. ताणें केन्नाय थंय अद्वैताचार्य घर कडेन वचचें. तेन्ना कसं करता सची माताराम जाल जाता एक विश्वंभराक म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू पेटोवचें वचून अण्णा आपूण घेवन यो जेवणाक म्हणून. तेन्ना हे विश्वंभरान वताना कशी दिसता एक 2-3-4 वर्सां चेडूं पूरा आंगा पूरा धुळिके नागडोची वतके. तेन्ना हे अद्वैताचार्याक हे चेड आपलयतना तागेले रूप पळोवन तो मंत्रमुग्ध जातके विवसल चंद चेडूं हे स्पेशल चेडूं हे सामान्य चेडूं न्ही म्हणून ते चेड आपलयतना तितले खूश जातके. पूरा थंय आशिल्ले वैष्णव समीत ह्या चेडाले कळ पळोवन तांणी समीत आकर्षित जाताके. तसंच तेन्नाची अद्वैताचार्यान ते चेडाक सान 2-3 वर्स चेडा आसतनाची पळयतना ताका कळट की हे सामान्य चेडूं न्ही, हे विशेष चेडूं म्हणून तशी दिसतके. तशी आनी एक पंत कसं जाता अद्वैताचार्य वैष्णव निंदने केल्यार ताका भारी दुःख जाता. वैष्णव निंदे तशी केन्नाय तो कृष्णा कृष्णा कृष्ण वैष्णव निंदन करताची. कृष्णा तू वगियो तू केदना येता केदनी येता म्हणून केन्नाय मागता आसता. मिगेल दुःख दूर सगळ्या जनाल दुःख दूर वैष्णवाल दुःख दूर करूक केदनेत देवा तू केदन येता म्हणून मागता आसता. ताका खंडीत गोत आशिल्ल्या कृष्ण खंडीत येता म्हणून तो इतलो ताका कोप येत आशिल्लो की अद्वैताचार्याक हांव हुंकार करता आशिल्लो. हुंकार करून हांव हांकां सगळ्यांक हांव चक्रधारी जावन सगळ्यांक हांव संहार करता आनी हांव कृष्णाक येद्रा घेवन तुमगेले येद्रा घेवन राबकार येता. हांव कृष्णाल दास अशी जावन तागेले सेव करता म्हणून केन्नाय सांगता आशिल्लो. पुरा तागेले घर कडेन कीर्तन हे सगळें चलता आशिल्लें, भागवत पठन पुरा चलता आशिल्लें. केन्नाय अद्वैताचार्य कसं म्हळ्यार भगवद्गीता श्लोक अर्थ जायना जाल्यार ताका मस्त बेजार जेवचे यो म्हाका हें कसं की अर्थ जायना सांगू जायना म्हणून ताणें रोवन उपास करून तशीची प्रज्ञ कोण पडची ना रात्री अशी निर्दोच ना
अशी केन्नाय रडची यो म्हाका श्लोक करता जाय न्हू तेन्ना कृष्णची स्वताची तागे स्वप्नां येवन अद्वैताचार्याक ते गीते श्लोक सांगून उठ्ठा उठ्ठा अद्वैताचार्य तूं उठ्ठा जेवण करी हांव तुका श्लोकाचो अर्थ सांगता म्हणून अर्थ सांगचे शिलके तेन्ना हाका दोळ सोन पळयतना गदची चैतन्य महाप्रभू दिसता शिलके मागीर माय जाता शिलके तशी श्रीवासाल घरकडे कीर्तन चलता आसता थंय वस श्रीवासाच्या घरकडे कीर्तन चलता थंय वस म्हणून अंतर्धान जाता शिलके विश्वंभर म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू तशी हो अद्वैताचार्य म्हणता खंडित कृष्ण जन्म आयला जाल्यार अवतार घेतल्यार ताणे मिगेल घरकडे येवकाची ताणे खंडित तो मिगेल घरकडे येता म्हणून हरी बोल म्हणून होडोडान देवाक आपयतके सक्कड जन पुरा वैष्णव अशें पुरा जल हरी बोल म्हणून आपयताची की खंडित देव मिगेल घरकडे येताची म्हणून सांगता एक दिवस कसं जात म्हणारे विश्वंभर तेन्ना चैतन्य महाप्रभू म्हणून सांगनाची खाली तक विश्वंभर म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगताची तशी विश्वंभर आणि गदाधर त्यांनी एक दिवस अद्वैताचार्य घरकडे येताची तेन्ना अद्वैताचार्य कसं करता गंगे उदक घालून सालिग्रामाक तुळशी दळ दवरून पूज करून हरी 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 म्हणून हात वयर करून रोवन देवा आपयता आशिल्लो हरी 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 म्हणून तेन्ना हानी घरकडे येताचे तेन्ना हे विश्वंभरा पळय सता अद्वैताचार्य प्रज्ञ वचून मूर्छ जावन पडतके तेन्ना ताका कळटा ताका भक्तीन कळटा होची मिगेल प्राणनाथ विश्वंभर मिगेल प्राणनाथ होची म्हणून आयला म्हणून ताका कळटा तेन्ना तो सांग लेखता अरे हो चोर पुरी चोरी करतशिलो हांव ह्या चोराला आनी चोर करता हांव म्हणून लेखतके हांव हागेल चोरी हांव धरता म्हणून सांगतके तशी मिगे लागी हागेल चोरी चलना म्हणून तागेले विश्वंभराला चरणाक तुळसी दवरून पूज करतके कसं आचमन पुरा सक्कड पूज आचमन धूप दीप पाद्य आद्य हे पुरा करून तागेले विश्वंभराला चरणाक पूज करतके आणि नमो ब्रह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमो ब्रह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः म्हणून सांगून भारी संतोषारी ताका तागेले प्राणनाथ दर्शन जाल म्हणून ह्या श्लोक सांगतके तेन्ना गदाधर सांगके कसन तू या बालकाक तू देव म्हणून लेखून अशी पूज करता आसा कसून तू म्हणून म्हणता तेन्ना तो रडताची सांगतके अद्वैताचार्य यो मिगेलो प्राणनाथ हांव ताका गुर्त धरला म्हणून सांगतके आणि प्रज्ञ पूण अपास मोच वतके कृष्णाले रूप पळोवन तसले अद्वैताचार्य भक्ती तो ताडे विश्वंभराक चैतन्य महाप्रभू कृष्णाला अवतार म्हणून तेन्ना कृष्णूच म्हणून ताणें गुर्त धरला जाल्यार जन ओपनाची तेदो तनक चैतन्य महाप्रभू तागेले भक्त प्रकाश वैभव ते पुरो कोणाके दाखोवन आसता जाल्यार अद्वैताचार्याक खंडित कळटा गोचे मिगेलो प्राणनाथ आयला अवतार घेतला म्हणून सांगता एक दिवस विश्वंभर सांगता रामाई म्हळ्यार श्रीवास पंडिताल तागेले भाव रामाई वचून सांगता वस तू अद्वैता प्रभू घरकड वचून सांगा हांवें आत्मप्रकाश हांव दाखयता आसा तू कोणा खातीर उपास आराधने व्रत आनी केलेले पळय तो प्रकट जाला म्हणून सांगा तू जाल तितले वग्गी तुगेले बायले समेत घेवन पूजे सामग्री घेवन तू हांगा यो म्हणून सांगता श्रीवासाल घरकडे तेन्ना ह्या रामाय वचून सांगता अद्वैताचार्य अशेशी महाप्रभून विश्वंभरान तागेले वैभव प्रकाश दाखयला सो तू वग्गी तू येवका तुगेले बायले घेवन पुरा पुजा सामग्री घेवन
येऊ का म्हणून सांगता. आज निजाला म्हणून सांगता. तेन्ना रडता जोर हो अद्वैताचार्य रडता. यो मिगेल देव आयला न्हू जाल्यार एक खेळ खेळका म्हणून लेखता तो. कसं म्हणल्यार सांगता, हा मिगेल प्रभू आयला वय जाल्यार वैकुंठा देखून आयला, भुंयचेर आयला जाल्यार हांव कसं करता, हांव निपून बसता. म्हाका ताका देवाक हांव आयला की ना म्हणून ताका कळका म्हणून सांगता. आनी कसं करता ते नदयाक येवन शांतीपुर आसचे, शांतीपुरा देखून नदयाक येवन नंदनाचार्य घर कडेन निपून बसता. तेन्ना हांगा चैतन्य महाप्रभू तागेले म्हळ्यार विश्वंभर तागेले महाप्रकाश दाखयता. प्रकाश दाखयतना पुरा जन कसं करताची, छत्र धरताची, स्तुती करताची, ताका आरती करताची, ताका पुरा गदाधर तांबूल दिता पुरा. सन्ना अद्वैताचे ಏನು म्हणताना विश्वंभर म्हणता, नाडा ओ नाडा तू ಏನಿವೆ कसं तू मिगेला कण्णा मुಚ್ಚले आಟ खेळता असवे म्हणारी चुपाचुपी खेळता असवे तू नंदनाचार्य घर कडे निपून बसला मग गोतस. अपास रमाई वचून सांगता बस अपास मग घेऊन अद्वैताचार्य म्हणून सांगता. हो राखून आशिल्लो म्हाका केन्ना हांव आयिल्लो ताका कळत की ना पळया म्हणून हो टेस्ट करूया म्हणून अद्वैताचार्य नंदनाचार्य घर कडे निपून बशिल्ले. अपास आयल सता रामायण असता धांवन येता. धांवन येवन विश्वंभराल चरणारे पळोवन तागेले माती दवरून रडता, गळगळी रडता. जाल्यार कसं म्हळ्यार विश्वंभराक म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभूका हो तागेले पशी मस्त होड. आनी माधवेंद्र पुरील शिष्य अद्वैताचार्य, चैतन्य महाप्रभूले गुरु ईश्वरपुरी माधवेंद्र पुरीले शिष्य. तशें मीचे हो गुरु भाई म्हळ्यार गॉड ब्रदर म्हणून. तशें मीता तो केन्नाय अद्वैताचार्याक तागेले चरणा आपुडू सोना. विश्वंभर केन्ना म्हळ्यार हो होड गुरु भाई हागेले चरण धुळी हांव घेवका म्हणून केन्नाय ट्राय करता. आनी हे अद्वैताचार्य खुश आसना. कसो म्हळ्यार तो चैतन्य महाप्रभू तागेलो देव तागेले खातीर ताणें तितले व्रत आनी करून ताणें आराधन करून तो आयला, प्रकट जाला. तस आसतना तागेले चरण धुळी हांव घेवका म्हणून आश आसता. जाल्यार चैतन्य महाप्रभू सोना. केन्नाय हाका गुरु म्हणून सांगता, तूं मिगेल गुरु अशें म्हण. तशी अद्वैताचार्य भारी एक बेजारू. म्हाका नमस्कार चरणा नमस्कार सोना कुरू सोना चैतन्य महाप्रभू म्हणून ते मस्त बेजार आसता. तेन्ना एक म्हणटा कसं एक खेळका म्हणून लेखता. कसं म्हळ्यार भृगू मुनीना विष्णूले हृदयाक मस्तील तेन्ना अपराध केला. अपराध करता जाल्यार नारायण कोप्पन अशी मागीर भृगू मुनीक तागेले पांयां दुखले म्हणून तागेले पाद सेवना म्हळ्यार ताका सत्कार करता. तशीच हांवें आजी कसले करका म्हणून हो अद्वैताचार्य कसं करता. एक कसं करता म्हळ्यार एक पंथा कसं जाता म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू आनी हरिदास तांणी अशी भ्रमण करताची नगर भ्रमण करतना तागे सृष्टीचे तागेलेची चैतन्य महाप्रभू तागेले सृष्टी आनंद घेता. यो कितली चंद सृष्टी तशी म्हणून. तशी तांणी वताची तांणी एक ललितपूर म्हणून गांवां येताची. ललितपूर गांवांत एक ब्राह्मण संन्यासी म्हळ्यार गृहस्थ संन्यासी आशिल्लो. तो तागेले आश्रम येता. तो आपयता यो येवन आमगेले प्रसाद घेयाचे म्हणून. मागीर ह्या विश्वंभराक आशिर्वाद दिता. आशिर्वाद कसं म्हळ्यार तुका धन मेळ्ळो, संपत मेळ्ळो, स्त्री मेळ्ळो, पुत्र मेळ्ळो अशें म्हणून आशिर्वाद दिता. तेन्ना महाप्रभू सांगता, अरे हे आशिर्वाद हे सकड मेटिरियल म्हणजे भौतिक जनांना हे करचे, भौतिक आशा. निजावतून आशिर्वाद म्हळ्यार कृष्णाल भक्ती मेळ म्हणून आशिर्वाद करता म्हणून सांगता. तो भयंकर कपट संन्यासी आसता. मागीर तुमकां आनंद मेळका म्हळ्यार तुमकां पिवच्याक लिकर म्हळ्यार तें दिवया हें दिवया म्हणून तशें म्हणतना
आनी ओ हागे देखून वग्गी आमी धांवन वच्या म्हणून ते गंगेंतू बुडताचे गंगेंतू जंप करता आनी तशीची पोवन स्विमींग कोरून अद्वैताचार्य घर कडेन वचून पावताचे अद्वैताचार्य घर कडेन पावल्यार अद्वैताचार्य तांकां पळोवन नमस्कार करना तशी तेन्ना ये कसलो अशी चेंज जाला म्हणून तेन्ना आनी येवन तांगेले वस्त्र चेंज कोरून जातरी अद्वैताचार्याला निमगिताचे तू भक्ती मुख्य की ज्ञान मुख्य म्हणून निमगिता तेन्ना अद्वैता सांगता अय्यो ज्ञान मुख्य ज्ञान ना जाल्यार भक्ती कशी करची म्हणून तेन्ना महाप्रभू कोप येवन अद्वैताचार्याक मारतना हाक भारी खुश जाता अद्वैताचार्य तेन्ना अद्वैताचार्य बायल सीतादेवी सांगता अय्यो मानतारो ताका मारू का तागेले ताण मेल्यार तुमकां दोश येता मारू का म्हणून सांगता ती रडता अच्युतानंद तागेले पूत रडता तागेले सेवक रडताचे पुरजन रडताचे जाल्यार अद्वैताचार्य भारी खुशीन नृत्य करता म्हाका हाणें चैतन्य महाप्रभू मारले दंडन दिले म्हणून खुशी जाता का तेन्ना अद्वैताचार्य कसं करता चैतन्य महाप्रभू चरण धुळी घेवन तागेले निडला अशी मस्तकाक लावन घेता तेन्ना हानी पुरा जन सीतादेवी अच्युतानंद मागीर सेवक पुरा रडताचे तेन्ना महाप्रभू हे हागेले अद्वैताचार्याले भक्ती पळोवन सांगता कसं म्हळ्यार एक तिळा तितले कोण अद्वैताचार्याला आश्रय घेता ताका तांणी मिगेल वैरी 100 अपराध केले हांव तांकां कृप दिता म्हणटा एक तिळा तितले आश्रय घेतला पुरो अद्वैताचार्याला म्हळ्यार तिळा तितले शरण घेतला पुरो अद्वैताचार्याला तांकां मिगेल वैरी 100 अपराध केले हांव तांकां क्षम करता म्हणून सांगता कोणे ते पतंग बटरफ्लाय पतंग जो कीट जो क्रिमी जो प्राणी जो कोणे जो तांकां सगळ्याक हांव कृप करता म्हणटा तसल नमने चैतन्य महाप्रभूले प्रेम अद्वैताचार्य वैरी तशी अद्वैताचार्य तेन्ना कसं करता महाप्रभू चैतन्य अवतार हागेले अद्वैताचार्याले चरण घेवन तागेले मस्तकाक अशी लायता अशी मस्तका लायता कसं न्ही तूं म्हाका कशी अशी म्हाका तूं मोस करूं जाता म्हण लेकलावे जायना तूं मिगेल चरण धुळी तूं खांपेत म्हण लेकलावे हांव तुगेल चरण हांव मिगेल माथ्यार रगड पळय म्हणून तशी माथ्याक अशी अशी करून या तागेले चरण लागून घेता तेन्ना सांगता तूं मिगेल खातीर तूं इतले आपयल निमित्त हांव ते नीर काडटालो हांव आयला हांगा तूं भारी व्हडलो डाकू सांगता अद्वैता तूं भारी व्हडलो डाकू चोरू तूं हांव तुगेल भक्ती करता म्हण लेकल्यार तूं मिगेल प्रेम आशिल्लें सुख तूं चोरी करता म्हणून उलटा चैतन्य महाप्रभू अद्वैताचार्याक सांगता तूं हांव तुगेल प्रेममय भक्ती जावका म्हण लेकल्यार तूं मिगेल देखून प्रेममय भक्ती चोर करूंक पळयता तेन्ना अद्वैताचार्य क्षम निमगिता महाप्रभूले क्षम निमगिता आनी हांगेल भक्ती भाव पळोवन नादिया जन पुरा सकड अयो आमी कृतार्थ जाले हांगेल दोग जनाल भक्ती पळोवन भारी कृतार्थ जाले म्हणून तांणी सकड वैष्णव पुरा भारी हरी बोल म्हणून स्तुती करताची तशी अद्वैताचार्य सांगता हांव मिगेल प्राण गेल्यार वाडणे देवा प्राण गेल्या वाडणे हांव तुगेलेची उच्चिष्ट म्हळ्यार तुगेले नैवेद्य खावनूच हांव जन्म घेतिले हांव तुगेले उच्चिष्ट मिगेल आहार तुगेले प्रभाव निमित्ताची हांव तुगेल माय हांव अर्थ करून घेतिले म्हाका तूं कसले दंड दिल्यार वाट न्ही तूं तुगेल चरणारी म्हाका स्थान दिल्यार वाट दे देवा हांव तुगेले चरण दास हांव अशें म्हणून सांगून प्रार्थना करता स्तुती करता हे पळोवन
हांगेले प्रेम भक्ती पळोवन नित्यानंद अशी रडत की तागे दोळा दखून एक व्हडले नदीची प्रवाह जातके हांगेले हे भक्ती प्रेममय भक्ती या पळोवन तितले नमने खुशी जात खुशेन एक सीतादेवी रडतके अच्युतानंद हानी पुरा सक्कड रडताची हांगेले हे भक्तीमय भावोद्वेग हे पळोवन तांणी तितले रडताचे तशी एक दिवस अनेक काणी कसं म्हळ्यार सची माताक वैष्णव अपराध खंडन करता चैतन्य महाप्रभू एक दिवस श्रीनिवास आचार्य की मुगत ना म्हाका श्रीनिवास म्हणून नाव आसा श्रीनिवास सांगता चैतन्य महाप्रभूक तू तुगेला आम्माक प्रेम शुद्ध प्रेम दिव्यत नवे म्हणून सांगता तेन्ना हांव जायना हांव शुद्ध प्रेम दिवचें जायना तिणें वैष्णव अपराध केला कस तिका हांव ते अपराधाक प्रायश्चित सांगता शिवाय तिका हांव शुद्ध प्रेम दिवचें जायना ते सची मातान कसो अपराध केलेलो म्हळ्यार तो विश्वेश्वर या अद्वैताचार्य निमित्ताची तो संन्यास घेतिलो म्हणून तिने सांगिले ते अपराध म्हळ्यार वैष्णव वैर तिने एक अपनिंदने निजातन अद्वैताचार्य निमित्त तो संन्यास जल्ल न्ही तो सुरेदकून ताका या लौकिक हाजेवरी कसले इंट्रस्ट नाशिल्ले सो तिने निंदन घालेले अद्वैताचार्य वैरी त्या खातीर चैतन्य महाप्रभू म्हणता ना हांव तिका शुद्ध भक्ती दिवचें जायना म्हणून सांगता तेन्ना श्रीनिवास सांगता कसं लागता तशी म्हणता तिगेल घर बाद कोण तुगेल तसं पुत्र जन जाला तिक एक प्रेम भक्ती पावचे अधिकार नावे ती स्वतः जगन माता तिक प्रेम भक्ती पावचे जायना ना ना साध्य ना तिका तिने वैष्णव निंदन केला म्हणून सांगता निजातन तीन अपराध जाता म्हणून सांगताचे तीन अपराध म्हळ्यार सेवा अपराध नाम अपराध वैष्णव अपराध सेवा अपराध कशी आम्ही तांतू दुखून वैरी वेता म्हळ्यार आम्ही निरंतर देवाल सेव केल्यार सेव करता 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 आम्ही सेवा अपराध दुखून वैरी वेत नाम अपराध कशी आम्ही वैरी वेत म्हळ्यार ते नामाचे आश्रय घेवन भगवंताले आश्रय घेतल्यार आणि भगवंताल कृप घेवन आम्ही नाम जप करताची आणि नाम अपराध जायनाशी शुद्ध नाम घेवच्याक आम्ही केदने आमकां प्रज्ञा आसून आम्ही नाम घेतल्यार ते नाम अपराध देखून समेत वैर वेत जाल्यार वैष्णव अपराध सन म्हणे वैष्णव अपराध आस म्हणून अंतू चैतन्य भागवत सांगताची हे कसला म्हणे भारी इम्पॉर्टंट जाल्ले निमित्त हांव हे सांगता आसा वैष्णव अपराध कसं म्हळ्यार एक वैष्णव वैरी अटॅक करचे दोन्हीचे वैष्णव निंदने हे सची मातान केलेलं वैष्णव निंदने नेक्स्ट वैष्णवाक द्वेष करचे वैष्णवाक द्वेष करचे नेक्स्ट वैष्णवाक अनादर म्हळ्यार ताका आदर दिवचे आदर म्हळ्यार गौरव दिनास रावचे आनी एक वैष्णवा वैर कोप करचे ते एक अपराध नेक्स्ट लास्ट कसं म्हळ्यार आमी वैष्णवाक आदर सत्कार घरा आयिल्ले वैष्णवाक आदर सत्कार करनाची रावचे हे सन म्हणे वैष्णव अपराध या वैष्णव अपराध केल्यार महाप्रभू क्षमे दिना तांतू गोपाल चापल म्हळ्यार श्रीवासाक ताणे दुर्गा पुजेचे कसे की सगळं सामग्री दोन घरा भायर दवरलेले तसं लाक गोपाल चापल ताका समीत चैतन्य महाप्रभू क्षम दिना तू तागेले श्रीवासा लागी वचूनच तू क्षम म्हाका तेन्नाच तुगेले अपराधाक प्रायश्चित म्हणून सांगता ते गोपाल चाल तो कुष्ठरोगान ह्यान जाता अवस्थ भोगता ताका क्षम दिना चैतन्य महाप्रभू तशीच हांगा सची माता सांगता साध्य ना तू अद्वैताचार्या लागी क्षम म्हाका तसला मात तुका हांवें शुद्ध भक्ती प्रेम भक्ती दिवचें जाता म्हणून सांगता ते हे जन वचून सांगताची अद्वैताचार्याला वचून सांगतना तक्षण अद्वैताचार्य विष्णू 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 अयो कसं लाग तुम्ही मिगेल प्राण घेता सचे
कोणाल गर्भादकून महाप्रभू जन्म घेतला हांव आतां ते आवसुका हांवें आवसू म्हूण लेखता आई आई म्हूण लेखता हांवें तिगेलो पूत ती सची माता जगन माता तिगेल चरण धुळी हांव केन्नाय आश करता तिगेल चरणाक नमस्कार करूं हांव आश करता ती गंगे म्हणटे पवित्र ती आई आई म्हळ्यार मराठी सांगता पळय आई अम्मा अम्मा ती कशी कृष्णाला आव यशोद की तशीच ती वे आई म्हणून सांगून मूर्छ पडता या दुःखानं मूर्छ पडता अद्वैता तेन्ना सची माता वग्गी येवन हे पळोवन वग्गी येवन तागेले चरण धुळी अद्वैताचे चरण धुळी घेवन माथ्या लावन घेता तेन्ना सक्कड जन हरी बोल हरी बोल हरी बोल पूरा वैष्णव मंडळ पुढे हरी बोल म्हणता तेन्ना कसं जाता अद्वैताचे चरण धुळी घेतली सची माता संप्रज्ञपूर्ण ते भुंयचेर पडता हांगा अद्वैताचार्य सची माता तिगेले आयकून तिगेले गौरव तिगेले पुरा आयकून तोवय तशीची ज्ञान तपून मूर्छ पूर्ण आसता हे सीन पळोवन सक्कड हरी बोल म्हणता जाल्यार चैतन्य महाप्रभू ते सिंहासनार आशिल्लो संतोषान सांगता आता हांव माता मिगेल सची माताक प्रेम भक्ती दिता म्हणून सांगता ऍक्च्युअली हांव तो चैतन्य भागवत सांगला खाली चरण धुळी घेतल्यारी आम्ही वैष्णव निंदन केलेलं ते वचना म्हणून सांगताचे कसं म्हणा आम्ही वचून त्या वैष्णव कोणाक निंदन केला तागेला वचून आम्ही क्षमी मागू का तसला मात आम्ही ते वैष्णव अपराधातून आमकां मुक्ती मेळटा म्हणून सांगताची हे एक स्पेशल केस सची माता ती जगन माता ती यशोदा मैयाची ती कसं म्हणारे विष्णू भक्ती स्वरूपिणी ती प्रेम भक्ती स्वरूपिणी आणि प्रेम भक्ती मूर्ती आणि कसं म्हणा ती जीवतत्व नाही आमगेला म्हण की जीवतत्व नाही ती नित्य सिद्ध आत्मा ती सची माता आमगेला म्हण की बद्ध जीवी नाही ते नित्य सिद्ध आत्मा तश निमित्त ती एक तसले देवानं करून दिली सो आम्ही बिणिले कुणाच्या तशी चरण धुळी घेतल्या रे आम्ही केलेले अपराधाक क्षम मेळत म्हणून आम्ही लेखून येता तशी अनेक पंथा अद्वैताचार्य कसं करता गोपी भावानं नृत्य करता असता गोपी भावानं नृत्य करताना जन कीर्तन करता हो गोपी भावानं नृत्य करता असं धनपार्थनक सकांडकून धनपार्थनक नृत्य करता असं हांगा चैतन्य श्रीवास विष्णू मंदिर श्रीवासाल घरकडे विष्णू मंदिर असता थंय हो नृत्य करता असता अद्वैताचार्य तेन्ना चैतन्य महाप्रभू तागेल घरकड असता जाल्यार तो भगवंत सर्वंतर्यामी न्हय ताका कळटा हांगा अद्वैताचार्य गोपी भावानं नृत्य करता असं म्हणून तेन्ना येता हांगा येवन ते विष्णू मंदिराचे बागलारी बैसून निमिता अद्वैताचार्य तू कसं जाई सांगा म्हणून सांगता तेन्ना अद्वैताचार्य सांगता हे देवा तू सक्कड वेदाचे सारू तुक सोणू म्हाका कसं जाय म्हाका कसले नाका जाल्यार म्हाका तिगोले विभूती दर्शन पळोवका म्हण सांगता विभूती दर्शन तुमकां 11 अध्याय भगवद्गीता तू विश्वरूप दर्शन अर्जुनाक दाखयलेलं म्हाका तुगेले चतुर्भुज रूप विभूती दर्शन म्हाका दाखय म्हणून सांगता तेन्ना महाप्रभू हाका चतुर्भुज रूप दाखून विश्वरूप दर्शन दाखयता अर्जुन नमस्कार घालून राबला आणि हे विश्वरूप दर्शन एक्सप्लेन केलेलं असं हांवेंची 11 अध्याय कशी म्हणता सकर कोटी सूर्याल तेजस्सु कितले की सहस्र तोंड सहस्र माते सहस्र बाहु ये पूरा सैनिक तागेले कालरूप विश्वरूपांत पूरा तोंडांत पूरा सकड वत्ताची ह्या पूरा ह्या पळोवन भारी दिग्भ्रांत जाता अद्वैताचार्याक भारी खुशी जाता
हे विश्वरूप दर्शन पळून तसल विश्वरूप दर्शन अद्वैताचार्याक महाप्रभू दाखयता. नेक्स्ट अनेक अनेक लीला अद्वैताचार्याली कसं म्हणणार रे अद्वैताचार्य सांगता एक दिवस महाप्रभूक आणखी मस्त हांव बरोवन घेतलें आसा. एक लास्ट सांगता अद्वैताचार्याक हांव सांगता हांव एक मुष्टी तांदळान हांव तुका शीत कोरून हांव स्वताची शीत रांदप कोरून तुका करता, तू येवन प्रसाद घेवच्याक येवका म्हणून सांगता. तेन्ना महाप्रभू सांगता अयो तू केलेले रांदप केलेले शीत प्रसाद घेवच्याक कोणा मेळटा? तू ते प्रसाद घेतले कृष्ण भक्ती मेळटा. हांव तुगेले प्रसाद मागून घेवच्याक हांव तयार आसा. तेन्ना तू आपयतना हांव येना अशें बसतुवार म्हणून सांगता. तशी अद्वैताचार्य भारी खुश जाता. महाप्रभू हांगा जेवणा येता म्हणून जेवणा येतना पुरा तयारी करता. अद्वैताचार्य कसं करता तागेल हृदयांतू सांगता कसं म्हणणारी पळय कशी देवाक रांदप कशी करता म्हणून हांव ती एका आमकां उदाहरण दिता. अद्वैताचार्य कसं करता तागेल हृदयांतू महाप्रभूक आव्हान करून तो रांदप करून स्टार्ट करतके. ताका सीता माता पुरा हेल्प करता. हाका महाप्रभूक ते पाल्य म्हळ्यार साग ते भारी प्रीतीके. तशी 10 नमुन्याचे पुरा पाल्यांनी हाडून विविध विविध रितीन ते पाल्याचे पुरा रांदय पुरा करतके. रांदयनी करून सांगतके तिगेले तागेले बायलेले सांगता पळय मिगेल मन आशिल्लें हांव एक सांगता आस कसो गुतुसवा. महाप्रभून तागेले संन्यासी भक्ताल वटू पुरा आयल्यार महाप्रभू कांय जेवयना. ताणें एकले आयल्यार लायक आशिल्लें म्हणून सांगता काय. सांगून कसं करता इंद्राले स्तुती करता. इंद्राल स्तुती करतना तेन्ना खंयची नमने एक पावस येतके पुरा आयस पूर्ण तसल नमने फात्तर पूर्ण तसल पावस येतके. पावस जोर पावस येता. पावस येतना महाप्रभू ते महाप्रभू पुरा संन्यासी तांणी पुरा सकड खंय 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 चल्ला पेली जातके. त्या नमने वारे ते धुळी येवन जन खंय गेली म्हणून कळनाके. तशी तांणी पुरा एक्चुअली तांकां दनपारचे गंगा नदी न्हावन तांणी आपास जप आनी करचे आसता. केन्नाय महाप्रभून केन्नाय दनपारा हरिदास ठाकुराक प्रसाद दिवन दनपारा गंगा नदीक वचचे आसा. तशीची तांणी पुरा संन्यासी तशी वचा लागीलेची. तशी पावस येवन अंधकार जावन तांणी महाप्रभू देखून विंगड जाता. तशी महाप्रभू एकलो येता जाल्यार हांगा अद्वैताचार्याल घरा लागी कांय नाके थोडे चिचकी थोडे पावस के. तशी महाप्रभू एकलो आयल पळोवन अद्वैताचार्याक भारी खुशी जातके. ताका आदर सत्कार करून येवन आसन दिता. आसन दिवन तागेले चरण धुवन ताका चंदन आनी लेप चंदनानी सकड लावन पूज करतके. आनी ते रांदप केलेले पुरा तांतूं तुलसी मंजरी म्हळ्यार तुळसीनी दवरून नैवेद्य करून चैतन्य महाप्रभूक वाडतके. चैतन्य महाप्रभूक भारी खुश जातके. हे हांव केन्नाय कसल म्हण एक विचित्र रांदप हें तूं पुरा केला. हांव केन्नाय असल रांदप खाल्लेलें ना म्हणून भारी खुशेली चैतन्य महाप्रभू जेवतके ते रांदप. तेन्ना जेवतना थोडे थोडेची सोडतके. हे हांव कसला सोडला म्हूण गोतुसवा म्हूण सांगके महाप्रभू अद्वैताचार्य. हें कसं म्हण हांव कसन खाल्ला म्हणून म्हाका कळका न्हय. म्हाका कसन खाल्ला म्हणून कळना. त्या खातीर हांव थोडे 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 सोडला म्हणून सांगतके. तसले रांदप करून अद्वैताचार्य महाप्रभू वाडतके कसो संतोशान. मागीर वाण जातरी मागीर तांबूल ताका देवाक वारी घालतके. वारी घालून ताका फुलां माळ घालतके. चंदन आपास तोंडाक आनी सकड लायतके. तसले अद्वैताचार्य महाप्रभू सेव करून संतोष भोगता. तसल मनेचे भक्ती अद्वैताचार्याले भक्ती. आनी एक म्हणटा
आणि लास्ट एक कहाणी सांगता टाइम असणं आणि 10 मिनिट्स एक म्हणता चैतन्य महाप्रभू तुमकोतस पुरो संन्यास दीक्ष कोण घेऊन तरी काटवांतो केशव भारतीला दखून संन्यास दीक्ष घेऊन येऊन येता 3 दिवस सतत प्रयाण करून गंगा नदी प्रयाण करून येताना नित्यानंद कसं करता उपायानं ताका शांतीपुरा त्याकडे आपण घेऊन येता त्यांना चैतन्य महाप्रभू भक्तिभावांत उन्मादांत असता त्यांना तो गंगा नदी कची यमुना नदी म्हणून लेखता तो वृंदावन आस म्हणून लेखता ते यमुना नदी पूजा करता आणि तांतू यमुना नदी म्हणून लेखून तांतू उडता त्यांना अद्वैताचार्य कसं करता एक बोट घेऊन येता बोट घेऊन येऊन महाप्रभू का ते बोटारी चढसून ताक वल जलेल अवंगले काढून सुकी अवंगलेने देऊन घरकडे आपण हाडता आणि ताका अपास तागेल्या चरण नमस्कार चरण पूजा आणि सकड कोरून तांगे थी जेवण महाप्रभू म्हळ्यार तान 3 दिवस दखून काय खा नासता कोण नित्यानंद प्रभू आणि पुरा काय खा नासता तशी रांदप करता की रांदप पुरा जनक व त्या नमने रांदप वाढताच की तसलं म्हणे जेवण वाढत त्यांना एक वाट्यांतू कृष्णाक नैवेद्य आणि अनेक 2 पानांतू नित्यानंद प्रभू आणि चैतन्य महाप्रभू वाटते हे इतली कसं तू वाढला की इतले कोण जेवता म्हणून सांगता की महाप्रभू अशी संन्यासीन खाल्ल्यार जाल्ल्या म्हणून सांगता ना म्हाका गोत ना तूची जगन्नाथ थंय 56 भोग कितले की 7-8 पंत तू खाता हे इतलें जेवचें जायना तूची जगन्नाथ अशें म्हणून सांगता तेन्ना तशें तितलें खुशीरी जेवण करता तेन्ना हांग दखून नादिया दखून सची माता आणि त्यांची सकल वैष्णव भक्तवृंद महाप्रभू दर्शनाक येताची दर्शना आयल्यार हांगा सची माता तागेले चैतन्य महाप्रभूले बोळ केलं संन्यास दीक्ष घेताना त्या माते पळोवन भारी रडता तांणी 2 जण त्या नमने रडता तेन्ना सांगता तो विश्वेश्वर संन्यास जावन गेलो तुवें म्हाका सोडून वतवे म्हणून तेन्ना ना मा हे शरीर तू गेल्या तू दिलेले हांव तुका सोडून खंय वचना म्हणून सांगता तेन्ना सची माताक तो चैतन्य महाप्रभू सांगता हांव तुका दखून दूर वचना म्हणून तशी जगन्नाथपुरी तो हांव राबता म्हणून तशी भाश देता तशी चैतन्य महाप्रभू लास्ट नक जगन्नाथपुरी तुजी आसता तशी हांगा अद्वैताचार्य घरकडे असताना सतत 10 दिवस पुरा गांवची जन पुरा सकड जेवणाक 10 दिवस दिवसभरी भागवत हे प्रश्रवण रात्री पुरा कीर्तन के सकड कितले गांवची कितली पुरा गांव लागी गांवची पुरा जेवणाक येतात के ते ताक जावक आशिल्ले सामग्री तांदूळ दाळी हे पुरा खंय दखून म्हणून नाका तितले प्रकट जाता के चैतन्य महाप्रभूले कृपेन कसलेची तांदळा की दाळी की खंच्या कची उणी जाणे की कशी प्रकट जात म्हणून गोत नाके तितली भर बरी उग्राण म्हळ्यार तांगेल गोडवना तितले सकड भरत के तशी 10 दिवस पुरा जनक जेवण त्याने कीर्तने भागवत श्रवण पुरा सकड चलता मागीर लास्टाक चैतन्य महाप्रभू 10 दिवस नंतर मागीर जगन्नाथपुरी का वता तसले अद्वैताचार्यले आणि चैतन्य महाप्रभू प्रेममय तांगेले विनिमय प्रेम भक्ती विनिमय असता अद्वैताचार्य केदनाई चैतन्य महाप्रभू का भक्ती करू पळयता चैतन्य महाप्रभू केदनाई अद्वैताचार्याले भक्ती करू पळयता म्हळ्यार तागेले चरणाक नमस्कार करू का पळयता तसले नमने तांगेले 2 जणांल भक्ती कोण अद्वैताचार्याले शरण वता मग सांगता एक तिळा तितले अद्वैताचार्य आशीर घेतल्यार हांव तांकां मिगेल कृप दिता म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगता तसल आदि अद्वैताचार्याले आजी आविर्भाव दिवस आम्ही सगळ्यान अद्वैताचार्याले मागया आमकां कृष्ण भक्ती प्रदान करी म्हणून अद्वैताचार्याले आम्ही मागया सक्कड जन सो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण
हरे कृष्णा माताजी. आणि टाइमच की जाल्ले जाल्ले न्हू बरेच ना माताजी. हा माताजी आणि एक पण पाच टाइम सांगेत माताजी. आणि एक 5 टाइम सांगितलं आणि कसं म्हणणार रे नित्यानंद प्रभुले नित्यानंद प्रभुले की काणी आता नित्यानंद त्रयोदशी येता असा ती एक लास्ट सांगता. नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य नाही बट ह्या एक भारी एक इम्पॉर्टंट स्टोरी. नित्यानंद प्रभु केदनाई अलंकार कोण घे नसता केदनाई तागेले अवधूत अवतार म्हणता पुरा सकड अलंकार भांगराचे सोरू माला कानाक कुंडल हाताक कंकण असं सकड या कोण असतं. एक ब्राह्मण डकायत असता तो ह्या पळून हो नित्यानंद प्रभुले हांवें चोरी करका म्हणून अशी आलोचना करता. तशी एक दिवस कसं करता नित्यानंद वो तो ब्राह्मण डाकून हांवें आमी रात्री अटॅक करूया म्हणून सांगतात. तशी अटॅक करून पुरा शस्त्र पेस्काती कसं की पुरा त्रिशूल पुरा सकड घेऊन येताची. येताना हांगा कसं दिसताची सकड कोण की पुरा सकड वडोड अस्त्रशस्त्र म्हणणारी गार्ड करता असाची बलिष्ठ जावन आशिल्ले व्यक्ती पुरा सकड गार्ड करता. अरे हे हांग खंय दुखून आयलींचे आनी खंय दुखून आयलींचे बा आनी आमकां एकल्यांक एकलो पुरा जनाक आमकां दिवश मारता असं म्हणून आनी भिवन आपास वताची. हो अनेक दिवस पुणे आमी हाक अटॅक करून आमी हे पूर दुड्डू या करका म्हणून आमी कस म्हणून ते दिवस कसं करता चंडी पूजा चंडीक हे सकड नैवेद्य हे सकड करून आज आमकां ते दुर्गा चंडी माताले आमकां कृप खंडीत मेळटा म्हणून आपास अटॅक करूक येताचे. येतना कसं जाता हांगा पुरा एकलो एक फंड ते कोयरेन उडोवचे फंडांत पडता थंय पुरा सकड किडो आनी सकड चापताचे आनी एकलो मोरीन तूं गलीजांत पडता तशी तांकां पुरा गलीज जाता. तितून भितर व्हडलो पावस येता. पावस येवन हांकां कसलेची दोळे कसले दिसना डकायता कोणाक कसले दिसना तशीची तांणी आपास वचका पडता. तशी आपास हे डकायता आपास प्लॅन करता कशी पूण हे नित्यानंद प्रभू ह्या तागेल भांगर घेतल्यार आमकां आमगेल आयुश बरी गम्मतारी आमगेल जीवन काडयता म्हणून भारी कुशेन तांणी अनेक दिवस अटॅक करूं येताचे. नित्यानंद प्रभू नित्यानंद प्रभू अटॅक करूं येतना तांकां थंय बशील कडेनच न्हीद पडता. कशी केल्यार न्हीद ह्या करूंक जायना तडसून घेवच्याक जायना. तशी त्यावेळी पण तिनी पंथाय जायना. हांवें हे फर्स्ट सुरेपण जाल्यार मागीर पावस आनी येता लास्ट तिनी पंथ पावस आनी येता तेन्ना तांकां डकायता कशी दिसता की हो तो मेन ब्राह्मण डकायताक दिसता ह्यो हे हो सामान्य मनीस न्ही हो साक्षात देव म्हणून मनांतून नमस्कार घालता. नमस्कार घालतना नित्यानंद प्रभुले ताका करून मेळटा. तशी सकट तागेर डकायत जना सांगता ह्या सामान्य मनीस न्ही हो साक्षात भगवंतची म्हणून सांगता. तशीची मागीर सकाळ जातरी आनी नित्यानंद प्रभू पांयार वचून क्षम मागताची आमी तुगेले भांगर आनी चोरी करूंक आमी आयिल्लींची म्हणून क्षम मागता. तेन्ना नित्यानंद प्रभू करुणावतार दय तागेले कृप असल्यार आमकां कृष्णाल भक्ती मेळटा. तशी नित्यानंद प्रभू तांकां सगळ्यांक क्षमी करता आनी तांकां भक्ती प्रदान करता. तसं नित्यानंद प्रभू त्रयोदशी येता आसा सो आमी ते आचरण करूंक आमी तयार आसका म्हणून एकत्र ही काण सांगली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता. जय जय अद्वैत ईश्वर अवतार
कृष्ण अवतारी केला जगत निस्तार. स्वतः देवाल अवतार जावन आशिल्ले अद्वैत प्रभूले जय जयकार करूया. हे जगा उद्धारा खातीर कृष्णाक प्रेरण जावन प्रचोदन करून हे भुंयचेरी आपूण हाडलेले अद्वैताचार्य सांगेल बद्दल आज तुम्ही आमकां चंद कोण सांगून दिलेलं आसा. चैतन्य महाप्रभू काही 50 वर्ष पुढे जन्म घेऊन स्वतः ईश्वरातून भिन्न नाही आशिल्ली देखून तांकां अद्वैत म्हणून नाव आयलेलं आसा करून सांगेल तुम्ही. एक तिला इतले शरण घेतल्यारी जो आश्रय घेतल्यारी 100 अपराध असल्यारी हांव क्षम करता म्हणून भक्त मुखेन आमकां उत्तर दिला म्हणून महाप्रभून उत्तर दिला म्हणून आम्ही लेखताची. विश्वरूप दर्शन महाप्रभून अद्वैताचार्य दाखयले म्हणून तुम्ही आज सांगून दिला आमकां. भोजन व्यवस्था करून त्यांनी कशी महाप्रभूले सेवा केली म्हणून एक मादरी एक एक्झाम्पल जावन तुम्ही आमकां सांगून दिलं जसं अद्वैताचार्यांनी महाप्रभूले एक्झाम्पला मुखेन महाप्रभू तो अद्वैताचार्य कॉम्बिनेशन प्रेम सांगेल प्रेम विनिमय कशें आशिल्लें म्हणून तुम्ही आमकां भारी चंद कोण सांगून दिलेलं आसा माताजी. अलंकार प्रिय आशिल्ले नित्यानंद प्रभूले कार्णिक तुम्ही सांगून दिला आता लास्ट काणी मुखांतर. एक सिक्वेन्स आला चंद जावन मध्ये मध्ये चंद चंद काणी घालून चंद इंटरेस्टिंग जावन लाईक जावन तुम्ही विवरण केलेलं आसा आयची क्लास. तुमकां मस्त मस्त हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगता सर. मथुरा माताजी क्लास आयकूच म्हळ्यार सगळ्यांक एक एज ऑलवेज इंटरेस्टिंग म्हणून सगळ्यांक एक होत असता. तंतू तुम्ही त्याप्रमाणे तुम्ही आज चंद जाऊन सांगून दिलेलं असतं क्लास. आता खंयचे क्वेश्चन आन्सर सेशन घेऊया. एक काय सांगितलं असं मुक्ती आणि मोक्ष म्हणून निजांतनो अंतू रसामृत सिंधुतून मुक्ती म्हळ्यार आम्ही मुक्ती आणि मोक्षाक आम्ही आश करू नज म्हणून असं आम्ही केदनाय सदा भगवंताला सेव करका सदा भगवंताले भक्ती करका म्हळ्यार एक आम्ही आश दवरका. तशी ते पातार गेल्यार आम्ही मुक्ती मोक्ष समीत आमकां नाका. हे जीवनांतूची आमकां मुक्ती निजांतन कसं म्हळ्यार आमगेले हे भौतिक प्रपंचाचे आशेंतू दखून बिडगड जेवचीची मुक्ती ते साधन करनाशी आम्ही वयची मुक्ती आलोचन करू जायना. सो आम्ही भगवंताल सेवेंतू आम्ही केदनाय निरत जाल्यार आमकां आपापीत ह्या तांत दखून मुक्ती मेळटा. निजांत आमी मोक्ष आनी मुक्ती खातीर भक्त केदनाय आश करनाची केदनाय भगवंताल सेव करचे भाग्य मेळो हंगाय ना भगवंताल धामा जो तू नरकांत घाली खंय घाली हांव तू गेले भक्तिमय सेवा तू गेले नामस्मरण करची केदनाय म्हाका मन दी म्हणून आमी देवा लागीं मागुका. शिवाय मुक्ती मोक्षा मागशी आमी पडू नज. मुक्ती म्हळ्यार तेंची म्हळ्यार जन्म मृत्यू जरा व्याध दुखून मुक्ती म्हणून आमी सांगताची. जाल्यार निजांतून आमगेले आश कसं म्हळ्यार देवाल सेवा प्रेममय भक्ती तीची आमगेले उद्देश आसता. आमी हे जिवनांतूची आमी ते साधन करच्याक प्रयत्न करता म्हळ्यार आमगेले एक चैतन्य महाप्रभू सांगिल्ले उद्देश. हरे कृष्ण. दामोदर अष्टकांत एक वर्षात न्हू माताजी वरम देव मोक्षम न मोक्षावधीम वा. म्हाका मोक्ष दिनाका मोक्ष दी म्हणून हांव मागतना तुमगेले मोक्ष कोणी मागनाची. आम्ही मुक्ती आमगे भौतिक प्रपंच आशे दखून आम्ही भौतिक बंधना दखून आम्ही मुक्ती म्हळ्यार तेची एक व्हडली मुक्ती आम्ही ते आत्ताची आमी ते साधन करता. खंडित माताजी. 3 बगे सेवा सांगून दिला तुम्ही. सॉरी अपराध एक सेवा अपराध आणि एक नाम अपराध आणि एक वैष्णव अपराध. भक्त म्हणल्यानी हे तिना दखूनही जागृत असू का स्पेशली वैष्णव अपराध वैष्णव निंदा जावं वैष्णव तंत अनादर करते जावं तंतू मस्त केअरफुल असू का म्हणून तुम्ही मस्त भारी चंद कोण सांगून दिलं जातं. आता गौरी हांगेल एक प्रश्न आसा माताजी हाऊ टू गेट अद्वैत आचार्य कृपा. अद्वैताचार्य कृपा अद्वैताचार्याला कसं सांगचे चैतन्य महाप्रभू शरण वचका म्हणून
चैतन्य महाप्रभू कसं सांगितलं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. हे महामंत्र आमकां दिलेले. आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र जप केल्यार पुरो आमकां अद्वैताचार्याले कृपे मेळ्ळी, चैतन्य महाप्रभुली कृपाय मेळ्ळी. सो फर्स्ट आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र शुद्ध नाम घेवच्याक आम्ही प्रयत्न करता. आणि भक्तिमय सेवा म्हळ्यार आमगे पुरा इंद्रिय आम्ही भगवंताला सेवेक आम्ही घालीत जाल्यार तेची आमकां अद्वैताचार्य सांगिल्ले वाटेर आम्ही गेला म्हणके जाता. सो फर्स्ट आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र जप करता आणि आम्ही भगवंताले सेव करता. आमगे इंद्रिय पुरा भगवंत आम्ही कृष्णाक सेंटर आदवनु आमगे जीवना मध्य दवनु आम्ही जीवन तरी केल्या जाल्यार तीची अद्वैताचार्याले कृपा. गौरी माताजी तुमगेल क्वेश्चनाक आन्सर म्हळ्यार म्हूण लेखता. अनेक क्वेश्चन आयलेले आसता. अमला सीतादेवी माताजी तांगेले. Advaitacharya is a present in Lord's Nitya Seva or is he incarnated again? हांव लेखता अद्वैताचार्य महाप्रभू नित्य सेवा अंतू आसता. ही इज इन्कार्नेशन अपास म्हाका गोतना. कोणी भक्त असलं सांगेत या प्रश्नाक आन्सर. हरे कृष्ण. आणि कोणाले प्रश्न आसले? विश्वानंद नायक कसं सांगायचे? त्यांनी मुक्ती आणि मोक्षाबद्दल क्वेश्चन विचारलं माताजी, तुम्ही आन्सर दिला. ओके ओके. विश्वनाथ नायक तुमका ते अर्थ जल म्हणून लेखता मुक्ती आणि मोक्ष भक्ती रसामृत सिंधू बुक वाजू का तान तो क्लियर दिला कसल मुक्ती कसल मोक्ष मिळाले. हा सांगायचे हरे कृष्ण सांगायचे. అవకాశం ఇవ్వలేక मस्त धन्यवाद. मनान कसं सांगता म्हळ्यार प्रति पंत हांव सेशन आयकलां ना एक मनाक मस्त तृप्ती जाता. तुम्ही सांगितलं मनान फक्त हांव आयकता आसल्या प्रत्येकाची तृप्ती इतले मनाक लागले म्हणून सांगल्यार सुमार दिवस हाजी ಬಗ್ಗೆ आलोचना करता. तुम्ही खंयच्या हाजी ಬಗ್ಗೆ मटेरियल शेअर करल्यार तुम्ही बरें घेवो आनी खंयच्याय पळोवन घेवन शिकतात रावतात. ओके थँक्यू. निखिल सानू तुमगे सांगता म्हणजे पयली विक्रम भट प्रभूजीले सुदामा आयकला तेजो ना भक्ती म्हळ्यार कसलें म्हणून सांगून एक ಸ್ವಲ್ಪ अर्थ दिलो. हांव 2-3 वर्सां आसतना आमगेला मन सांगेल काणी ते सुदामाल काणी म्हाका पोप घालून कवितना सुदामाल काणी सांगून कविचे आशिल्ले. आमगेल्या घरांत मूर्ती आशिल्ले 1 इंच की 2 इंच ते दाखोवन पळयले भगवानान कालयले त्याची सुदामाने शिरले म्हळ्यार ताजी अर्थ आमकां गोत नाशिल्ले. आत्तां प्रभूजीन सांगतना इतलें मन आसलेलें म्हळ्यार हांव फुडले जवळी अशी सेशनांत सांगलो. प्रभुजी मस्त धन्यवाद एक्सप्रेस केलो. आज ही कॉम्प्लिमेंट भक्ती अनेक पद उपयोग केले. मुक्ती आणि मोक्ष म्हणून हांव मेळिल्लो. तिनी एक लिंक जालें म्हण की माळ काडलेलो म्हण भक्ती मुक्ती मोक्ष म्हणून. म्हणजे अनुभव कसो असो हांव कसं शिकला तें एक्चुअली हांव त्या टॉक्सान घाल्लें. म्हाका कसं चूक जावन आसता री ते दोन माफी करता इतना हांव शिकतो आसा न्ही काही म्हज्या पुताक लग्न जाल्ला तुमगे नाट्याक दाखयलें पुताल फोटो दाखयता पळय म्हाका लग्न जालां आनी काही नाच जाला ना. ओके मलगड्यार आशीर्वाद जावका. कसं नित्यानंद प्रभू कसं म्हळ्यार ऍक्च्युअली कसं म्हळ्यार आमची गेल्यांक आमकां ते भक्ती बीज आस फुडें देखून आस जाल्यार आमी कशी
भक्ती म्हळ्यार एक हृदय आसा भक्ती कशी करता म्हणून आमकां गोतना म्हळ्यार देवा पांय पडचे गोतस देवा नाल्केन दिवका देवाक ते सकट गोतस जाल्यार चैतन्य महाप्रभून आमकां शिकयलें कशी प्रेममय भक्ती करका म्हळ्यार प्रेममय भक्ती म्हळ्यार देव मिगेल साक्षात येदूर आसा देव सदा साक्षात मिगेल घरकड आसा ताका हांवें ह्या कोरका मर्याद कोरका आरती कोरका साक्षात देवाक नैवेद्य कोरका हांगा इस्कॉनांतू तुम्ही पळयाची देवाक साक्षात आस म्हणून देवाक शेक्या वेळार कूलर घालताची शिया वेळार हिटर घालताची देव साक्षात आस म्हणून आता हांवें घरकडे देवा नैवेद्य करतना खाली सुकी शीत दवरूं जत्व द्यायना देवाक एक उपकार जेव कोरका देवाक स्नेह दवरका शीत मात दिवची जायना देवाक उद्दा दिवका हे पुरो कशी मनशा करता की तशीच आमी देव साक्षात बैसून आसा म्हणून ते रितीरी आमी आमगेले प्रेम विनिमय करताचे आमी हे इवन चैतन्य महाप्रभून रामानुजाचार्याले भक्ताक हेच शिकले तुमगेले विधिवत म्हळ्यार वैदिक प्रकार तशी कोरका अशी म्हणून कंपल्सरी करताची जाल्यार तेजे अर्थ करनाचे तुम्ही पळोवच्या पुरोचे वेंकटराम देवस्थान पुरा कारकळ जेव्हा पुरा कडे वेंकटराम देवस्थानांतू खाली शिकता मडकी नैवेद्य करताची आमी इस्कॉनांतू चैतन्य महाप्रभू सांगनी खाली शीत सुकी शीत जेवचे जातो तुका जायना वैवा शिकता वटू कसले एक रांदेस का ना एक तूप मीठ पुणी घाल का देवा कसं नाही देऊ तसला मात देव जेवचे जाता तशी भावाने आम्ही वैदिक पद्धती प्रकार हो अशी आमगेली एक सिस्टम आसा तशी करताच म्हणून वताची जाल्यार हांगा आमकां प्रभुपादान शिकयलें तशी न्ही तू प्रितीन देव येद्र आसा म्हाका जेवचे जायना की तू देवा दिवचे जाता तशी जायना सो आमकां कशी जात की तशीची म्हणून आमी देवाक तशी कोरका देव साक्षात बैसून आसा ताका तशी प्रितीन आमी कशी जेवता की तशी ताका दिवका म्हणून आमी प्रेम प्रितीन ते प्रेममय भक्ती सेवा आमकां प्रभुपादान शिकयलेली भक्ती म्हळ्यार खाली मन आसची न्ही तू कितले टायम देवाक तू दिता तू कितले टायम देवाक नामस्मरण करता तू कितले देवाक श्रृंगार करू टायम घेता कितले देवाक अभिषेक करता तू स्वता आमी आमची गेल कशी लागता ओहो ना आमगेल फूड देखून असल क्रम येनी आता नवे केल्यार आमकां ताजे निमित्त हे येता पाप येता हे येता ते येता म्हणून सांगताची तेंची आमी माला वचाची बारा वताची खंय वता ताजेन पाप येता म्हणून आलोचना करनाची देवाल हे कसले एक करत म्हणजे सुद्धा भिताची वय की नाही हा धन्य धन्य माताजी तुम्ही सांगता प्रत्येक ऐकून ह्यांची विक्रम भट प्रभुजी आगी निमगे प्रश्न आम्ही नैवेद्य करताना तुळशी दळ घालपाची की ना आमच्या घरात तुळशी दळ नाशी कसं ना प्रत्येक नैवेद्य नाही आमगे आचार विचारूच सेम सेम आम्ही तो सांगला की आम्ही कसं दिला रे देवाक अर्पण करताना तुळशी दळ नाशी घालनाची मुरलीधर प्रभुजींची कोण की म्हाका शेअर केले तुळशीचे महिमे इंगळच हांव करता म्हणल्यार तांणी सांगला की क्लास जाल्या नंतर शेअर केला ते आमगेले कोंकणी वृंदांत हांव खंय असो आमगेले मेगेल ग्रुप सांगतो सगळ्यांक शेअर केला मस्त जणांनी अप्रिशिएट केला आम्ही तुमकां शिकतो सोची मस्त धन्य जाले एक मस्त एक आत्मतृप्ती जातो सो एक इतकं काल आम्ही शिकन तिला म्हाका 7 वर्स जातो सो इतले काल शिकन तिले तुमगेले संगा शिकतो सो मस्त खुशी झाला धन्यवाद माताजी हरे कृष्णा कसं नाही हांव सांगिल्लें मी तुमगेले मना बेजार जाल्यार क्षम कराची बट एक्चुअली आमी पुरा आमचे गेल्यान घर कडेन हेची जावचे सो ते खातीर मिगेल मनांतू मस्त हे आशिल्लें बट ह्या आमी करची चैतन्य महाप्रभू प्रभुपादान सांगिल्लें करेक्ट म्हणून हांव तेंची फॉलो करता आसा सो आनी तूं कांय भिवची नाका आमकां देव केन्नाय आमकां कोप दाखयना देव केन्नाय आमकां शाप दिना ते खंडीत ते तुमी केन्नाय लेखूनच हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्णा मिगल कसं चूक जावन आसता आमचो ना ना ओके ओके थैंक यू मुरलीधर चरण प्रभु जाली की एंड कोरेत की सेशन माताजी आणि कोणाला प्रश्न ना म्हण लेखता
बुधवार 9 तारखेक हिस ग्रेस माधव शरण प्रभुजी त्यांनी भीष्माष्टमी दिवसू मध्वाचार्याले ग्लोरीस सांगू येत असाची आणि शुक्रवार 11 तारखेक श्री शिक्षाष्टकमाचे फर्स्ट वर्स रसमयी माधवी माताजी हांनी कंटिन्यू करता असाची आणि 12th शनिवार फॉर द फर्स्ट टाइम इन भागवत पुराण कोंकणी 150 प्लस चरणू मेळ ओनली 18 बिलो 18 चरणू गीता रिसाइटेशन करता असाची हे भागवत पुराणाचे माइलस्टोन जावचे आता नरसिंह स्तुती सांगू नु नरसिंह स्तुती सुरू करता उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युर्नमाम्यहम् नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनादगायिने हिरण्यकाशिपोर्वक्षः शीलतङ्कानकालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरेण ताम् अद्भुत शृङ्गा गालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय योग नरसिंह जय योग नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज विघ्न विनाशन नरसिंहदेव भगवान की जय। सकट टीम भागवत पुराण कोंकणी कर हृदयपूर्वक धन्यवाद करता असा सद्द आमका वाईड जावन स्पिरिच्युअल नॉलेज भजन कीर्तन कथामृत गीता पाठ एकादशी महात्म्य अनेक ग्रंथा बदल नॉलेज मेळच तशी सतत प्रयत्न परिश्रम करता असाची अनंत धन्यवाद दिता असा पूरा भागवत पुराण कोंकणी टीमाक। हरे कृष्ण। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हर ग्रेस मंगला देवी की माता जी की जय जय प्रताप स्वामी महाराज की जय वेद भक्त वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा।